सातातोनी बोगता ओचोऱ्या तुजी तेरा सोदावी कोरे बोगता आमा पाप्याच्या घोरा देव बरो दीस दिव मोगाच्यानो देवाची कृपा जेजूची शांती आणि पवित्र आत्म्याची कुशालकाय तुमचे सोबे आसूं। आयची तारीख जुन्याची 9 आणि आमी 10 सान आंतोनीचें करता। 10 दीस फाटी आमी सांगाता ह्या 13 दिसांची यात्रा आमी सुरू केलेली। हो म्हजो धाकटुलो भाव तुमकां फायद्याक पडला म्हूण समजून घेता। जरी तर तूं पयल्याच फावट म्हजो ताळो आयकता जाल्यार ह्या म्हज्या यूट्यूब चॅनलाक गोंयकार गुरू सबस्क्रायब कर। तुका सगळे म्हजे व्हिडिओ पळोवंक मेवतले। इश्टानो, कातोलीक पवित्र सभा आयज उगडास करता सिरियाचो भाग्योंत एफ्रेम हाचो। ताणें जायत्यो कविता आनी कांतारां भावार्था वयर बरयलेल्यो देखून ताका तोक्तो दिलोलो आसा। पवित्र आत्म्याचे विना वो द हार्प ऑफ द होली स्पिरिट। सान आंतोनी भाशेन ताच्याय टायमार 4थ्या शेंकड्यान तो एक व्हड प्रेगादोर आसलो। आयची वाचपां अशीं: 2 Corinthians chapter 3 verses 4 to 11, Matthew chapter 5 verses 17 to 19। इश्टानो, आयचें पयलें वाचप बरें समजतलें जाल्यार आख्खो आवेसभर वाचात। पावलू कोरिंतकारांक विचारता, तुमकां कितें दिसता? आमी आमचीच व्हडवीक सांगूंक सोदता म्हूण? लोकांक दाखोवंक आमकां विस्वासपत्राची लेटर ऑफ एंडोर्समेंट गरज आसा म्हूण? ना भयणी भावांनो, आमी आमची व्हडवीक सांगोना आनी आमकां विस्वासपत्राची गरज ना। कित्याक? तुमीच जावन आसा विस्वासपत्र। दुबावा विणे क्रिस्ताचें पोत्र तुमी। इश्टानो, कोणें तरी ही उतरां म्हटलेलीं आसात, म्हाका बरीं दिसलीं देखून तुमचे मुखार दवरता। एका भावार्थ्याचें जिवीत जावन आसा संवसाराचो बायबल। अ क्रिश्चन लायफ इज द वर्ल्ड्स बायबल। पॉल गिल्बर्ट हाणें एक बरी कविता बरयल्या, ती तुमच्या मुखार दवरता। हांव कोंकणी पंडीत न्हय, देखूनच आसा तशी इंग्लिशीन वाचता। यू आर रायटिंग अ गॉस्पल, अ चॅप्टर ईच डे, बाय द डीड्स दॅट यू डू, बाय द वर्ड्स दॅट यू से। मॅन रीड वॉट यू रायट, वेदर फेथलेस ऑर ट्रू। से वॉट इज द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू यू। तर इश्टानो, तुज्या भाशेन वांजेल म्हणजे कितें? खरें म्हटल्यार नवो करार जावन आसा पयल्या क्रिस्ती भयणी भावांच्या भावार्थाची इस्तोर वो काणी। तूं क्रिस्तांव, तुजें जिवीत कसली काणी बरयता? सान आंतोन जालो जीव बायबल, देखूनच ताच्या जिविताक लागून आजुनूय लोक जेजूच्या फाटल्यान धांवता। हांव जाणा तुमी म्हणटल्यात, हांव सान आंतोन न्हय, हांव एक पातकी म्हूण। खरें, आमचें जिवीत चुकींनी आनी पातकान भरलेलें जिवीत। आमी दुखी जाता। आमच्या आदल्या पातकांचें चिंतीत जाल्यार आमकां आमचोच खांटालो येता। देखूनच आमकां भितरलें कॉन्फिडन्स, खात्री ना जेजूचो लागशिल्ल्यान पाटलो करूंक। आमच्या जिविताची काणी व्हांवता वो लीक जाता तसलें इंक पेन घेवन बरयल्या गाय दिसता। आमची स्टोरी बुरशी कशी दिसता। पूण इश्टानो, निराशी जायनाकात। देव जावन आसा एक महान व्हड बरोयणार आनी ताका पदवी आसा लीक जाता तसलें पेन घेवन एक बरी काणी बरोवंक आमची। उगडास आसा इंग्लीश भाशेन म्हणणी आसा, God can still write straight on crooked lines. And someone beautifully reminds us, we are not called to write for God, but to let God write for us. वांजेलान जेजू म्हणटा, समर्थ वो प्रवादी हांकां काडून उडोवंक न्हय, पूण संपूर्णायक पावोवंक हांव आयलां। जेजू मांडून घेता की
जें तो कितें उलयता आनी शिंकयता जुदेवांचे वडील सारकें समजोंक नात. ते जेजूचेर रागार आसले देखून तांच्या दोळ्यांचेर एक साय कशी आयली आनी तांच्या कानार एक पड्डो कसो पडलो. जेजू कितें म्हणूंक सोदता तें तांकां मातूय समजोलें ना. जायते फावटी प्रितीच्यानो आमच्या जिवितांत आमी एक उलयता पूण दुसरो मनीस बोलतेंच समजता आनी मागीर एकामेका कडेन झगडीं. मिसकम्युनिकेशन ऑफन लीड्स टू कन्फ्रंटेशन. वयवो ना. जेजू आदली समूर्त वो प्रवादी भायर उडयना. आपलें नवें राज तो स्थापूंक सोदिना. जें ताच्या देवा बापान बांदून हाडलां ताचेरूच तो बांदून हाडूंक सोदता. देखूनच आदली समूर्त प्रवादी आदलो कोरार आनी नवी समूर्त आनी नवो कोरार दोनूय गरजेचे. देर इज क्लियर कंटिन्युइटी ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू. जेजू आयला आदल्या समृद्धीचो अर्थ, ताचो हेतू, ताचें मोन सांबाळूंक. जुदेवांच्या वडिलांनी समूर्त एक जोड वजें कशें करून दवरलोलें आनी लोकांक एकदम त्रास जाताले. देखीक आयतार म्हणजे साबात सांबाळूंक खरें म्हटल्यार जावंक जाय आसलें एक बेसांव, एक आशिर्वाद. पूण तांणी लोकांक एक वज्याचो बार, एक शिराप कसो करून दवरलोलो. सनातनूय आमकां तेंच सांगता. समूर्त आनी प्रवाद्या उदेशी देव आमकडेन उलयता आनी आमचो मोग करता. इश्टानो, हो नियाळ आखेर करचे आदीं थोडे प्रस्न सोदांचे भाशेन. पयलो, तूं एक क्रिस्तांव, कसलो वांजेल तूं बरयताय? दुसरो, जेजूचो पाटलाव आनी जेजूचो वावर करूंक तुका मोन आसा पूण तुज्या आदल्या वायट जिविताक लागून तूं फाटीं सरताय? तिसरो प्रस्न, लोक तुका समजून घेयना तेन्ना तुजो जबाब कसलो जाता? हे सगळे प्रस्न मनांत धरून आतां आमी सनातनीचें मागणें करुया. विनोद कर आमचे खातीर अनंतवन सनातन. आमकां फावो जावंक स्वामी जेजू क्रिस्ताच्यो बसावण्यो. प्रार्थुया. नोमान तुका सनातन, तूं फोल निर्मलायेचें आनी अनोद क्रिस्तांवपणाचो. हांव तुका मानतां जाणटेकायेच्या आनी देव मोगा बोडव्या आनी कुशाल बरी जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका बोल्ला म्हूण दिवन भोव खालतेपण, काकलूत आनी मिलाग्री करचें देणें. व्हडा बोरवाशान आनी खालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. विनोद कर म्हूण ह्या किरकोल फातक्या पासून जो एका कांद्याच्या वेळार तुजे लागीं मागता. तुमची गरज सांगची. मागता त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या, जो तुवें केलेलो इतले फावटी तो तुज्या हातार केलता आसतना एकोणतीक सांपडलेल्यांच्या आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची, जे तुजे वरवीं मागता अशें जावं. सनातन माग आमचे पासून. सनातन आमी खरे क्रिस्ताचे गवाय जावंक माग आमचे पासून. सनातन तुज्या भाशेन मीठ आनी उजवाड जावंक माग आमचे पासून. सनातन आमच्या फामिलींनी बरी समजिकाय आसोंक भोव करून लग्न जाल्ल्या जोड्या मदें माग आमचे पासून. सनातन ज्या क्रिस्तांनी पवित्र सोबा आनी साक्रामेंत सोडून दिल्या तांच्या गिन्यानाक उजवाड दी. सनातन गरिबांक, अनाथ भुरग्यांक, एकसुरी रावतल्यांक आनी पिडेस्तांक राग आनी सांबाळ. देवाची कृपा आमचे थंय सदांकाल आसूं. आमेन. मरून गेल्ल्या आमच्या बाबा भयणींक सासणाचें सूख फावो जावं. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.